विसा उपरांत तुमकां येवकार। दर एका गजालीचेर केंद्राक ऑल पार्टी डेलिगेशनांचेर डेलिगेशन व्हरपाचें कारण कितें? दर गजालीक गोंयकारांक फटयतात तशें आतां म्हादय प्रश्नार फटोवपाक सोदता काय कितें? आयज मुखेलमंत्री डॉ सावंतान म्हादय प्रश्नार नितळ उतर गोंयकारांक दिवपाची गरज म्हण आम आदमी पक्षाची मागणी आसा। अर्डेक्सगो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयकपाकूय मेळ्ळा की म्हादय उदक वळोवपाच्या समस्येचेर जे सेंटराकसून निर्माण जाल्या त्या खातीर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन दिल्लीक वचपाचो एक ताणें स्टेटमेंट केला। आमचो चीफ मिनिस्टराक प्रश्न आसा, अशें डेलिगेशनां व्हरपाची गरज कितें? गोंयकारांक तुमी प्रत्येक गोष्टीक फटोवंक सोदतात तशें ह्या म्हादय उदकाच्या बाबतींत फटोवंक सोदतात काय कितें? मायनिंग वाल्यांक तुमी दिल्लीक घेवन गेले, मायनिंग वाल्यां खातीर ऑल पार्टी डेलिगेशन केले, काय जालें ना? मायनिंग वाले अजूनय त्रासान पडलेले आसा। सो उदका खातीर गोंयकारांक तुमी तळमळून मारूंक सोदतात काय कितें ऑल पार्टी डेलिगेशन करून? आमी म्हणटा की तुमचो सेंटर गव्हर्नमेंट बीजेपीचो, स्टेट गव्हर्नमेंट बीजेपीचो, मनोहर पर्रीकरान लेटर बरयल्ले बीजेपीच्या अध्यक्षाक कर्नाटकाच्या। सो हे सगळे तुमचे संबंध आसतना बरे आसतना उदक वळोवपाक आयज बंद करपाचो प्रश्न येता तेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशनाची तुमकां याद कित्याक येता? दिगंबर कामतीन मागले अशें म्हणून तुमी निमीत सांगता। दिगंबर कामतीन खूब कितें मागलां। दिगंबर कामतीन मागलेले की अर्जंट एक 1 डे असेंब्ली सेशन मागय म्हणून, ते तुमी मागयना। आणि आज दिगंबर कामतीक तुमी सेटिंग करून दिगंबर कामत ऑपोजिशन लिडर ताचो वापर करून तुमी ताका सांगता की ताणें ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणलें म्हणून दिगंबर कामत दिल्लीक वचून कितें करतलो? आयज चीफ मिनिस्टरान म्हादय प्रश्नाचेर नितळ सारकें उत्तर गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा। हें उदक आमी वळोवंक दिवचें ना हें सरळ सांगपाचें आसा। आणि आपल्या जे मंत्र्यांनी, सेंटर कॅबिनेट मंत्र्यांनी जे उतर दिल्लें आसा, जो आपलो एक तेन्ना ट्वीट केल्लो आसा, ताचो निशेध करपाची गरज आसा।